गुपित मोजा देवा तुका नमस्कार मुन्यारू partonis asai altaran काळीज मोजे सगळेच तुका काल जाता कित्याक नियाळ तुका सगळेच चलवता काळीज मोजे सगळेच तुका काल जाता कित्याक नियाळ तुका सगळें चलवता देखून आपण साकोन पारकोंकूच नजो एक सूत्रार तुझ्या भावार्थीर मोजो देव सांगता तेंसर भक्तीन सत मानता हे सताचे उतार सतस म्हण मानता देव सांगता तेंसर भक्तीन सत मानता हे सताचे उतार सतस म्हण मानता कुर्सारली पोन आसले एकच ते देवपण हांगाली पळटाय तेंच तुझे मनशापण पूण हांव दोनी सता पातीन उसारता आनी दुखेत सोरान मागलेंच मागता पूण हांव दोनी सता पातीन उसारता आनी दुखेत सोरान मागलेंच मागता गुपित मोजा देवा तुका नमस्कार ह्या हुंड्यांत तूं लिपून आसाय तूं आमच्या दोळ्यांक दिसनाय मगार आमच्या भवताच्या दोळ्यांक तूं दिसताय आनी तुजेर पाती येवन आस आनी बेगीनच उठोवन सगळें आमचें काम आमचें सगळें कितें करूंक आसा तें सगळें सोडून हांगासर तुजे मुखार आमी आयल्या आनी देणग्यांनी आमी सर पडून तुजे मुखार आसा तुवें आमकां हांगासर हाडलाय तुवें आमकां हांगासर आकर्शण दिलाय तुवें आमकां हांगा येवंक तुजें सकत आनी तुजें बोळ तुवें आमकां दिलाय आनी त्याच भक्तेन आनी त्याच सक्तेन हांगासर तुजे मुखार आमी आयल्या आनी आमचो जीव तुवें दिल्लो तो जीव आनी तशेंच तुवें दिल्ली भक्त आनी तुवें दिवचें सकत घेवन हांगासर आमी आयल्या
आनी आमच्या जिवितांचो जायते कश्ट दूख आनी तशेंच बेजाराय तेंच्या सवाईराय आनी से सगळ्या सोडी आमी हांगासर आयल्या कित्याक तुजेर आमी पातयेता तुजेर आमी आमचो विश्वास दवरता तुजेर आमचो भरवोसो जावन आसा तुजे शिवाय आमच्या जिविताक विशेव ना तुजे ते विशेव घेतल्या शिवाय त्या देखून तूं आमकां आपयताय हे आसमेस्त तुमी म्हजे सर्सेन आनी म्हजे ते विशेव घेयात आनी तुमच्या जिविताक सवकाशाय तुमी घेवन हांगा तावन पाटी येता आसतना तुमचें जिवीत उसवण तुमचें जिवीत जिवन बरोवन वसात म्हूण तूं आमकां सांगताय आनी त्याच बाबतींत आमी हांगासर आयल्यान सांत आगोस्तार म्हणलें आमची काळजाक विशेव ना तुजेचे विशेव घेतल्या शिवाय आनी त्याच मनोभावान आमी तुजे मुखार आमी हांगासर आसा तसो आमचो भरवोसो जावन आसा आमकां तूं आपयताय तुजे ते विशेव घेवन तुजे ते विशेव घेवन आमचें जिवीत बळादीक तरान जियोंक तूं आमकां आस उलो दिताय तर सोमिया आमकां आमचेर आमच्या कालत्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तुजें आमचें मोत तूं उसवाडाय आमचें वजें तूं आळू कर आमकां सर रितीन तूं पाव आनी आमचें जिवीत बऱ्या तरान आनी आमचें कुटां आमी बऱ्या तरान मारून हाडूंक आमकां तुजो आदार दी नमस्कार आनी प्रणिपात तुका येसुमिया जेजू क्रिस्ता आराधन तुका येसुमिया जेजू क्रिस्ता आमी गाबया गीत जेजू मोगळा आराधन तुका Jesus
बसया. मोगाच्यानो सर्वेस्पर देव आमचो आसरो तोच आमचें गोठें जावन आसा. ताच्या आश्रयांत घाल आमी सुरक्षीत जावन आसा. ह्या समेयाच्या आश्रया सदांच आमी रावून आमी भद्रतेन जियोंक ताचो आशिर्वाद आमी मागया. आनी किर्तन 91 येसुन आमकां सांगता, देव आमची राखणदार. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर्व पदवेदाराच्या सावळेंत वस्ती करता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें गोठें. तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विस्वास. तो तुका निवारतलो शिखराच्या पासांतलो आनी मरणांतीक पिड्यांतलो. आपल्या पाखांनी तो तुका धामतलो. ताच्या पाखाट्या पोंदा तुका आसरो मेळटलो. डाळ आनी कावाच ताचें विस्वासपण. रातच्या आकांतांची दिसा वेळार उक्तेल्या बनाची कसलेच विरांत तुका आसची ना. काळोगांत भोंवतले मारीकचे पिडेक, दनपरांचे नास करतल्या कर्गांक तूं भियोंचो नाय. तुजे कुशीक 1000 जण मरून पडटत आनी तुज्या उजव्याक 10,000. तरी तुजे सशी कसलेंच वायट पावचें ना. खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नश्ट्यांक कसली माजुरी फावो जाता म्हूण देखतलोय. कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो परमोन्नत देवाक तुवें तुजें गोठें करून घेतलाय. मोगाच्यानो कितल्या आपुरबायेचें किर्तन जावन आसा. देवाचो आसरो सोदतल्यांक, जेजूच्या आश्रयाखालची येतल्यांक कांयच बेम पिरात ना. कित्याक तो आमचो आसरो जावन आसा, तो आमचें गोठें जावन आसा, तो जावन आसा आमची भद्राती. आमकां सर तरांच्या विघ्नां आडवरांतले, पिडेंतले आनी सर तरांच्या संकळींतले तो आमकां राखून व्हरता, आमकां घट्ट भद्राती दिता. कांयच भियोवची गरज ना. आमी आमचे ते जावं पुरो ना जावं पुरो भांगार या शिंगार या पयशे वगार आमचे आसा पातयेणी विश्वास. सर्वेस्पर देव तोच आमकां राखता, सांबाळटा. हो विश्वास आनी हो भरवोसो आमचे ते आसा जाल्यार सर्वेस्पर आमचो आसरो आनी ताच्या आसऱ्यांत समाधानान संतोशान आमी जियोंक शकतल्या. गावया आमी गीत तूंच म्हजो आसरो. Tu mozo mogarí
जे घडीक भर आमचे दिस्त पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसच्या आमच्या जेजूचेर आमी दवरया, ताकाच आमी पळोवया कितें आमकां तो सांगता. आमचे जिवीत आमकां दिल्लें, आमी जिवीत हांगा येता आसतना कशें आमी आयिल्ले हांगा ताका पळयता आसतना आमकां कितें भोगता. गणेश सावळो ह्या सुवातेर ताका आमी देखता आसतना आमच्या भितरच आमी समाधान भोगता. आमकां ताचो स्पर्श जावन आमचें जिवीत जिवार जालां. बेजाराय आसलेल्या कडेन समाधान संतोश भरतेन आमी जोडटा आनी तोच जेजू जावन आसा कारण आमच्या जिवितांत जायते बरेंपण आमकां केलां, जायत्यो असरी आमच्या जिवितांत समयान केल्यात, जायते रितीन आमकां राखून सांबाळलेला. आमी कश्टांत आसतना आमकां वाट दाखयल्या आनी आमचें जिवीत कशें बऱ्या तरेन आमकां जियेचें म्हण सगळो समयान आमकां शिकयलां आनी आमकां वाट दाखयल्या. आनी वाट दाखयल्या ताणें मात्रणें ताणें आमच्या भाव भयणी मुखांत्र आमच्या कश्टांच्या वेळार आमकां पावयल्ल्या त्या सर अपरिचीत व्यक्ती मुखांत्र सर रितीन आमकां बरेंपण केलां. त्या देखून समयाक आमच्या काळजांत तावून आमी अर्गां दिवया. आमी सर उबे रावया आनी आमची जबाब जावन दी. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, तुवें आमकां संवसाराचो उजवाड पळोवंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू, आज पर्यंत तुवें कुटपेण सांबाळल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू, आज पर्यंत आमकां समेस्त राखून वेल्ल्या पासून अर्गां तुका सोम्या जेजू, तुवें आमकां वायटांतावन विघ्नांतावन निवारलेल्या पासून अर्गां तुका सोम्या जेजू, तुवें आमकां पथकांतले राखून वेल्ल्या पासून अर्गां तुका सोम्या जेजू, तुवें आमकां अणवरांतले राखून वेल्ल्या पासून अर्गां तुका सोम्या जेजू, तुवें आमकां बरी आवय बापूय भाव भयणी दिल्ल्या पासून अर्गां तुका सोम्या जेजू, तुवें आमकां आमच्या बऱ्या कुटुंबांत जल्मोवंक फावो केल्ल्या पासून अर्गां तुका सोम्या जेजू, आमच्या कुटुंबांनी समाधान संतोश आसा केल्ल्या पासून अर्गां तुका सोम्या जेजू, तुज्या सर्तींच्या कुटुंबाचे संदेह आमकां केल्ल्या पासून अर्गां तुका सोम्या जेजू, आमची पिडा शिडा तुवें गुण केल्ल्या पासून अर्गां तुका सोम्या जेजू, आमच्या पिडेक बरें वकात तुवें फावो केल्ल्या पासून अर्गां तुका सोम्या जेजू, आमकां बरी भुरगीं बाळां फावो केल्ल्या पासून अर्गां तुका सोम्या जेजू, वर्गवंत आशिल्ल्या आमच्या संद्यांक तुवें राखून वेल्ल्या पासून अर्गां तुका सोम्या जेजू, वायट सवयांतले आमकां राखून वेल्ल्या पासून अर्गां तुका सोम्या जेजू, तुजी पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आमकां दिल्ल्या पासून अर्गां तुका सोम्या जेजू, तुज्या पवित्र सक्रामेंता बरेपात आमकां घट केल्ल्या पासून अर्गां तुका सोम्या जेजू, आज पर्यंत तुवें आमकां राखून सामान वेल्ल्या पासून अर्गां तुका सोम्या जेजू, हो वेळ तुज्या मुखार करसूंक आमकां फावो केल्ल्या पासून अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका महिमा जेजू, स्तुती तुका महिमा जेजू, होसाना तुका सोम्या जेजू, होसाना तुका सोम्या जेजू, होसाना तुका सोम्या जेजू, होसाना तुका सोम्या जेजू, नमस्कार तुका सोम्या जेजू, नमस्कार तुका सोम्या जेजू, हालेलुया, 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 हालेलुया. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Samia nam so mokkela ya samia kami dinwasun kami gitu tintu nguna deko nguna samia sami bosce. काळजाचे आठा विठे आमच्या काळजांत आसली ती दुखाची चिंता आनी आमच्या जिवितांत देवान केल्लें बरेंपण तें सर आमचे खातीर आमच्या भावा भयणी खातीर आमच्या कुटुंबा बसोतू आमच्या शेजाऱ्या बसोतू गरजेंत वचत आसलेल्या बसोतू सर्वां खातीर आमी 2 मिनटां भर सम्याक पळोवन आमी मागया. सर आमी दिवे घालून सक्रामेंताच्या जेजूचे आशिर्वाद आमी जोडया. Love.
साक्रामेंत काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगेसरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन पावो कर तुवें केल्ल्या सर उपकारांक आठवून तुजी स्तुती करूंक आमकां फावो कर तुजी येता रास करताय ससनाच्या ससना Amen. Bagivon Padre Pio Papa प्रकाश बरी क्रिस्ता सारख्या आमचे पासत माग बापा सच्चा कामी देखील तुझ्या आशीषीचे ते दुर्बळ वाटे मिले कोणासो पर्वत चढलोय फ्रांसिस्का स्पिरितांची येव सदा वर्साचो गुलो जोडलो बागेवर पाद्रे पियो बाबा प्रकाश बरी क्रिस्ता सारख्या आमचे पासत माग बाबा सच्चा कामी देखील तुझ्या क्रिस्ताचे कष्टे कुडीर वावून देवाची ओळख दिली मागण्यान प्राचितान जेजूक भेटून शांतीचे हाटेर जालो बागेवन पाद्रे पियो बाबा प्रकाश बरी क्रिस्ता सारख्या आमचे पासत माग बाबा सच्चा कामी देखील तुझ्या नवे नाकायलेच्या ह्या प्रयासा तुणी एकल्याच्या भयणीक दुबयांत ड्रायव्हिंग लायसन्स क्लियर जावच्या खातीर तशेंच लेस्टन लोबो युकेंत आसा ताका कामाचे इंटरव्यू पास जावच्या खातीर पाद्रे पियोच्या मजतीन बेगरूत ताका बेगीनच भलायकी मेळच्या खातीर पाद्रे पियोच्या मजतीन ऑस्ट्रेलियाच्या दुयेक काम मेळच्या खातीर आनी तशेंच एकल्याचे पांयांची दूख बरी जावच्याक भुरग्यांक बरी बोध मेळच्याक जशें भुरग्यांक बऱ्या माया मोगान रावच्याक नातवाचो ताप बरो जावच्याक पयशे भांगर वेल्ले पाटी मेळच्या खातीर घरांत समाधान आसूंक एकल्याच्या पांयांची दूख उणी जावच्या खातीर प्रत्येक उपकारां खातीर मागोवंक ह्या सर उपकारां पाद्रे पय मारी पात देवाक आमी समर्पित केल्या देव तांकां आशिर्वादांनी बरोवन दी आनी तशेंच आमची ज्या सभा ह्या नोव्याच्या वेळार सोमयाक समर्पित करून पाद्रे पेच्या मजतीन देवाचे आशिर्वाद आमी जोडया सांपियो आमा बसो विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर देवा तुवें कापोतीन यासाक सांग पाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेली जावचे वर्ते भाग फावो केलें ताच्या विनंतेन कितें हांव अत्रेगून मागता हे कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जिवोवचें आनी ताच्या जिवंतपणाच्या महिमेंत पावोवची कृपा तूं आमकां फावो कर महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्यान जसो आदी तसो आता सदां सर्वदा आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्यान जसो आदी तसो आता सदां सर्वदा आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्यान जसो आदी तसो आता सदां सर्वदा आमेन
ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय म्हाका आनी तुमी घेतल्यात सदांनी तुमकां मेळटले बडया आनी तुमकां उदें जातलें आपल्या बडयता सोदता आनी मागता आनी तें म्हाका मेळाशें कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर केल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तालीम करूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरें करपा मुरले सम तुजे संगता श्राम ते तूं सदैव आनी सदैव पावलचे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माया पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या स्वादी स्वता सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे राव पतयेता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान ते तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. आपणे बापा कडेन जिणवी मागता ते म्हाका फावो कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर केल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरें करपा मुरले सम तुजे संगता श्राम ते तूं सदैव आनी सदैव पावलचे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माया पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जो स्वादी स्वता सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे राव पतयेता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सरकारांनी संवसारांत पूण म्हजी उतरां सरशिनात. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लागतलें म्हूण खंडीत भरवसो म्हाका आसा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर केल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरें करपा मुरले सम तुजे संगता श्राम ते तूं सदैव आनी सदैव पावलचे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माया पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या स्वादी स्वता सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे राव पतयेता ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा कश्टांतले गेल्ल्या आसतना रावचे तुका साध्य. आमचे निर्भागी पातक्याचेर तुजी काकूळ दाखय. तुझी आनी आमची मोवाळ वय मोरयेच्या तुगे आनी दुरोबी काळजा मरिमात आमी तुजे लागीं मागची ही कृपा तूं आमकां लाभय. नमन एकाकृतीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता. आमी परदेशी वेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणाच आसना अस्कार उस्कार सोन आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शिकाये हे तुजे काकुलीचे दोळे आमचे वयर पळोवपी आनी ह्या प्रदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैव निवड जेजू आमकां दाखय. दयाळी मोगाळी येरोली आमी आडमेरी मरिये सांजोजे जेजूच्या पोसक्या बापा आमा पसत विनंती कर. पाद्रे पियो गलदीन सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा पसत विनंती कर. सांपाद्रे पियो आवय बापूय कालतो जावन जियेल्ल्या आमा पसत विनंती कर. पाद्रे पियो कश्टा अणवरांत तिरासान सांबाळलेल्या आमा पसत विनंती कर. पाद्रे पियो फ्रांसीस आशिसाच्या पाटला उदारा आमा पसत विनंती कर. सांपाद्रे पियो कापोचीन वर्दीच्या अलंकारा आमा पसत विनंती कर. सांपियो सोम्याच्या पाशवानी गायांनी नटलेल्या आमा पसत विनंती कर. सांपियो एवकरिस्तांतय भक्तीन भरलेल्या आमा पसत विनंती कर. पाद्रे पियो कुमसारीच्या सक्रामेंता मुखांत्र बापाची काकूळ दाखयलेल्या आमा पसत विनंती कर. सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शा आमा पसत विनंती कर. सांपियो मागण्यात तिरासान सांबाळलेल्या आमा पसत विनंती कर. सांपियो तुझ्या संतीपणांत कालतो जाल्ल्या आमा पसत विनंती कर. सांपियो सर याजकांक आदर्श जाल्ल्या आमा पसत विनंती कर. सांपियो आत्म्याच्या बाचावे खातीर पावलेल्या आमा पसत विनंती कर. सांपियो पिडेस्तांक भलायकेची दायजा आमा पसत विनंती कर. सांपियो गरजेवंतांक
तक्षणा पावच्या आम्हा बसत विनंती कर रामपियो तुका उलो मारतल्यांच्या बरोवशा आम्हा बसत विनंती कर रामपियो आम्हा समेस्तांच्या आदारा आम्हा बसत विनंती कर रामपियो आम्हा बसो विनाती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्या कामी पावस आमचे खातीर प्रार्थुया हे देवा तुझ्या सेवका सांपियोक समर्पित जनी एका कोणे देऊन विविध कृपे देण्याने भरलोय आणि भगवंत फ्रांसीस आसिसाच्या शेतांत क्रिस्ताचो याजक जावन मागलोय ताचो मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां पावस जाल्ल्या बेसांत तिरासन रावून क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कृपे देण्याने बर म्हूण आमी मागता क्रिस्तांच्या समया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव आणि तुमकां सांबाळूं आमेन सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पांको आणि तुमची दया करूं आमेन सर्वेस्पर तुमी पियोचे दवरलेले भक्त मानून घेव आणि तुमची मागणी फळादीक करूं आमेन आणि सर्वपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन सांपेत रुपयेच्या रलेचे आशीर्वाद बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सर्व उपकारां अर्गां पाठोवंक आयल्या उतार तुझे आयकोन जिणी आमची बदलो जिवनांत तुज्या वाटो घेवन सासान जिवीत जोडो मंदिरांत तुज्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सर्व उपकारां अर्गां पाठोवंक आयल्या त्याच्या मिसांच्या सवया बरी आसात त्या प्रत्येक इराद्या खातीर बेरो ताच्या बऱ्या भलायके खातीर मेस्तिता ओजे फर्नांडीस कुटुंबान मरण पावल्या संध्या घरच्याल मामेस्तिता ग्रेगरी पिंटो कुटुंबान मरण पावल्या संध्या घरच्याल मामेस्तिता कार्मिन पिंटो कुलगद्रींतल्या आत्म्या मेस्तिता ग्रित्यन पिंटो देवान लाभल्या स्वरूपकारां खातीर अर्गा मेस्तिता मेलेटा फर्नांडीस सांत पाद्रे पियोच्या मनाक अर्गा मेस्तिता प्लेटा प्रभू फर्नांडीस सांत आंतोनीच्या मनाक सर उपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्गा मेस्तिता अनिता रॉबर्ट मिनेझस सांत पाद्रे पियोच्या मनाक अर्गा मेस्तिता अनिता रॉबर्ट मिनेझस देवा लाभल्या सर उपकारां खातीर अर्गा मेस्तिता क्रियोला सुक्वेरा तासा जल्मा दीस सांत पाद्रे पियोच्या मनाक अर्गा मेस्तिता नॅन्सी मस्करेनास सांत पाद्रे पियोच्या मनाक अर्गा मेस्तिता आशा लोबो एका स्पेशल इंटेंशन प्रत्येक इराद्या खातीर मेस्तिता आनिया देसा चड लाभल्या उपकारां खातीर अर्गा मेस आनी तशेंच प्रत्येक इराद्या खातीर आनी कुटुंबान मरण पावल्या संध्या खातीर मेस्तिता निर्मला सुक्वेरा आनी कुटुंबाची सांत आंतोनी मारिपाक लाभल्या सर उपकारां खातीर अर्गा मेस आनी तशेंच देवादीन विन्स्टन पेरावाच्या आत्म्याक आनी तशेंच कुटुंबान मरण पावल्या संध्याक मेस्तिता फ्लोरा de Almeida देवादीन कार्मेन एमिलियाना डिसोजाच्या आत्म्या मेस्तिता क्रिस्टेला डिसोजा आनी त्याच्या सावा खातीर आनी आमच्या मेस्तिताच्या सावा खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्ताचे मोगाच्या नावाची पवित्र सभा भाग्यवंत ओंकार मोरे कार्मेल साहेबिणीचे
फेस्त आचरण करता. कार्मेल माय आमचे मोरी माय ती कलते खळसाण देवाची कुशी करून जियेली. कलती जावन पावल्या तिका देवान वयर उबारली आनी वर्ती जावन तिका वेंचली आनी सर्गींच्या साणवायन भरली. आनी ती समोरी माय आमकां सर्वांकी आदर्श जावन आसा. कित्याक आमी कलती जाता बळी जाता आनी देवाच्या नदरेन वर्ती जावन पावता आनी देवाच्या जाणवायांनी भरता. तशे रितीन आमी वाडोवंक देवाची कृपाने आशिर्वाद आमी मागता आसतना या बळ्यापणा कलत्यापणा विरोध आमी वचून आदरिल्ल्या सगळ्या पथकांचे मुखाने मागया. नितळ निर्मळ काळजान मिसाचें पवित्र बलिदान घडोवंक आमकां आमी तयार करया. तर आमची पथकां वळखून घेवन सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सेरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत मागीर सदां संकार बरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूट करूं आमचे पथकां मुगसो आनी आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. प्रार्थोया. सर्वेस्परा वर्त्या बापा आदल्या करारांत कार्मेल दोंगर तुवें प्रवाद्यांच्या मणियरपणान नावाडलोय. नव्या करारांत तुज्या पुताचे माये मरियेच्या आदर्शान तुवें तो पवित्र केलोय. ह्या आवयच्या आदारान जेजूक एकवटून दिसान दीस अदीक पवित्रायेच्या दोंगराक सोडून वचोंक आमकां फावो कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससला. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. म्हणजे आपल्या मावा जेत्रोसो मिदियानाच्या याजकाचो बकरा हिंड राखतालो. एक दीस तो आपलो हिंड अरणे उतरून व्हरून गेलो आनी तो होरेबा लागीं म्हणजे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो. थंय सर्वेस्पराचो दूत जळत्या उज्या रुपार एका जिलकुटा मदें ताका दिश्टीक पडलो. जिलकूट जळटालें पूण तें लासनातलें तें ताणें देखलें. मोयजेन म्हळें जिलकूट कित्याक लासना? तें विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय. मोयजे तें पळोवन लागीं सरतालो तें सर्वेस्परान पळयलें आनी जिलकुटा मदें तावन ताणें ताका उलो केलो, मोयजे मोयजे. मोयजेन जाप दिली, आबले हांव हांगा आसां. देवान म्हळें, हांगा लागीं सरानाका. तुज्या पांयांचो वांडो काड, कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. फुडें उलोवन ताणें म्हळें, हांव तुज्या पुर्वजांचो देव, देव अब्राहमाचो, देव इजाकाचो आनी देव जाकोबाचो. तेन्ना मोयजेन आपले मुखामळ दांबलें, कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेलो. इस्रायेलीन ताची भोब आतां म्हाका पावल्या आनी इजिप्तकार तांकां कशें दगदितात म्हूण हांवें पळयलां. तर आतां ये आनी म्हजे परजेक इस्रायेलीतांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव तुका फारावे सरशीं धाडटां. मोयजेन देवाक म्हळें, फारावे सरशीं वचूंक आनी इस्रायेलीतांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव कोण? पूण देवान ताका जाप दिली, हांव तुजे सवें आसतलो. हांवें तुका धाडलां म्हूण कळच्याक कुणाही. तुवें म्हजे परजेक इजिप्तांतली भायर काडटस तुमी ह्या दोंगरार देवाची स्तुती करतल्यात.
देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार सर्गा संसाराच्या दनिया कित्याक सर्गींच्या राजाचे गोठ ल्हानांक तुवें उगडल्या सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो देवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या त्या वेळेस जेजू म्हणालो बापा सर्गा संसाराच्या जणया जाणत्या आनी बुद्धवंतां लिपोवन दवरलेल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें म्हज्या बापान सर वस्तू म्हजे अधीन दिल्यात पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक खुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकय कोणूच वळखना देवाचे उतार हे वाखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय भोवमुगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आयच्या स्वार्थांत आमी आयकलें जेजू क्रिस्त देवाक अर्गां दिवन म्हणटा बापा सर्गा संवसाराच्या धणया जाणट्या आनी बुद्धवंतां लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाक केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता म्हणटा कळ्ळ्यो ह्यो संगती आनी कितें सम्यान देवान बापान उगडापें केल्लें जावन आसा खंडीत जावन ल्हानांक म्हळ्यार पयल्या सुवातेर जेजूच्या आपोस्तलांक ताणें उगडापें केल्लें सच जावन आसा कितें जावन आसलें जेजूचे आपोस्तल थोडे मोगोर थोडे सुंका वासुलीकार थोडे शिकाप नासले उलोवंक कळनासले असल्यांक जेजून वेंचून काडले जेजून वेंचून काडून आतां फरिसायांक आनी शास्त्र्यांक ते शिपके आसले जायते
असल्या मनशांक जेजून वेंचून काडले आनी वेंचून काडिल्ले जेजूचो पाटलाव करून गेले ताच्या संगात रावले कलतेपणान आनी बळेपणान ताचो संगात ताणें जोडलो ताणें कितें शिकयल्लें ताणें चाचू पाटी उलय नासतना जेजूक ताणें कान दिले जायत्यो संगती तांकां समजोवनात जाल्यार सोमयाच्या त्या पाटल्या संगात रावून कितें गे म्हूण सोमयाचें जिबेतच समजलें अशें जिबेत समजल्ल्यांक तांकां वर्ती जाणवाय तांकां दिली उलोवंक कळनातल्यांक आनी शिकप नातल्यांक आनी तशेंच जाणट्यांक कांयच प्रयोजन नासल्या ह्या मनशांक देवान वेंचले आनी तांचेर वर्ती जबाबदारी दिली कोण म्हणे चिंतीत गे ह्या तांणी पवित्र सभा चलोवंक जायत इतल्या लोकांक जेजूची स्वार्थ प्रगट करूंक जायत म्हणून कोणेच चिंतूना हे कितें करतीत बियाचे पुक्केला कांयच करूंक जायना हांच्यान भितर बसतले काळुगाच्या कुड्यान बसतले पूण असल्या मनशांक जेजून वेंचले आनी ताचो पवित्र आत्म ताका दिलो धैर्यवंत केले घट केले बळादीक केले आनी तांकां धाडले आनी धाडलेले कितें तांच्या जिवितांत करूंक आसा गे तें धैर्यान ते करूंक भायर गेले कोणाकच भियेले नात देवाक मात ते भियेले कित्याक देवान तांकां वेंचून काडले देवान तांकां ते बुद्धवंतकाय आनी जाणवाय तांकां दिल्ली आनी ती जाणवाय ताणें कालतेपणान तांकां स्विकार केली आमी पळयता हांव पेद्रू जेजू जिवन जाले उपरांत हांव मासली पागूंक येता म्हूण तो गेल्लो आनी ताच्या सांगात दुसरे आपोस्तल गेल्ले आनी थंयसर तांकां मासली कांयच मेळोना आनी ह्या वेळार जेजू क्रिस्त सकाळच्या बरा थंयसर येता आसतना जेजू विचारता कांय म्हणी मासली मेळ्ळी की कांयच मेळोना उज्या कुशीक झाडां उडया तुमकां मेळटली पेद्रू म्हणत आसलें ताका वो मनीस सुतारी हांव एक मोगोर उदकांतच आसुल्लो उदकांतच शिकिल्लो सगळी रात आमी पागलें कांयच मेळोना पूण म्हणटा तो तुज्या उतरांचेर म्हजें झाड देंवयता कितें तूं सांगताय हांव तें करतां आनी त्या उतरांचेर पेद्रून ताची ती दोन वेली आनी ताचें झाडां देंवल्लीं आनी ताका अजाप राखून हाडलें आनी थंयसर दरबस्त मासले मेळटा आसतना थंयसर चड एक येवन तो म्हणटा सोमया म्हजे सरसलो पयसर हांवें एक पातकी मनीस जावन आसा तितलें ताचें कालतेपण तो म्हणटा काकुळदारा देवा मुखार हांव रावोंक पावोनय देवाच्या जाणवाये मुखार हांव कांयच न्हय पूण म्हाका तुवें वेंचलाय म्हूण सांगून तो कालतेपणान तो देवाचें तोरपण आनी देवाची जाणवाय आनी देवाचें तें आपोवणें आनी तशेंच तांचें निर्मोणें तो वाखणटा आनी तो संतोशान भरता मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो हेच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें देवान मोइजेक वेंचलो तो बळादीक मनीस म्हणणे तो ताचेर सकत आसा म्हणणे बघा देवान ताका वेंचलो तो कालतो देखून सर ताणें मोइजेन देवाचें उतार आयकलें आज थंयसर तो जिलकोटा थंय बोल्या कशें नासतना थंयसर चड उणें घडिल्लें इजिप्तांत तो जावन वयर गेल्लो आनी थंयसर जिलकूट तें उलपतालें पूण उजो नातुल्लो जळाक तो कितें म्हूण लागीत आसतना म्हणटा मोइजे लागीं नाका तुज्या पांयांच्यो वानो पयल्ल्यो काड तुजें वटपण तुजो अंकार तें पुरा खाण दवर मागीर म्हजे सरसे ये आनी थंयसर करता तो आनी थंयसर तो कालतेपणान देवा सरसून येता आसतना देव ताका वेंचता आनी म्हणटा हांवें तुका वेंचला तुका हेजा बद्दल वच म्हज्या परजेक इजिप्तांत सोडून हाड आनी वो मोइजे म्हणटा कालतेपणान म्हणटा देवा म्हाका उलोवंक कळना म्हाका तितलें धैर्य ना तुवें वसा जाय आनी तुजे सांगात हांव आसा धैर्य दिवं तुका आनी त्याच मोइजे ताका देवाच्या ताळ्याक तो बागाता आनी थंयसर तो मुंदरसून येता ताचें काम करून आमी पळयता ताच्या जिवितांत उलोवंक कळनासलो आनी कितें भियोंस आसलो मोइजे सर लोकांक थंयसर सोडून हाडूंक तो कारण जालो कित्याक देवाची जाणवाय आनी देवूच ताच्या सांगात आसून ताका थीर केल्लो घट केल्लो आमी पळयता सालमाव राय बळादीक केलो ल्हान प्राय आसतनाच
देवान ताका राय म्हणून मागलो आनी ह्या वेळाचेर देव ताका विचारता तुका कितें जाय तें विचार. तो कांयच विचारना म्हाका ग्रेस्त गाय दी, म्हाका व्हड रास दी आनी कांय म्हणून ताका विचारना. बघा तो म्हणटा सर्वेस्पर देवा तुवें म्हज्या ल्हान प्रायस म्हाका राय केलाय, येदी व्हडली पर्स सोलोंक म्हज्यान तांक ना. त्या देखून म्हाका जाणवाय आनी बुद्धवंतकाय दी. देवान कालतेपणान देवा लागीं मागता जाणवाय आनी गिन्यान बूद आनी हें तें मागल्लें देव ताका मानता आनी ताका सर बुद्धवंस तरान तो नेटयता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मोरी माय तिच्या जिवितांत ती खालती जावन जियेली आनी तिच्या त्या सुतिगायन म्हणटा दुर्बळ्यांक कलत्यांक वयर उबारता आनी गरब्यांक आनी अंकणांक देव सकला घालता म्हूण सांगून ती एक कलती जावन आसली आनी दुर्बळी जावन आसली. देवान तिका वयर उबारली आनी ताच्या आशिर्वादान भरली आनी पवित्र केली. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत अशेंच घडटा. जायते फावटी आमी पळयता संवसारी त्या जिवितांत कितें सुगोत्तरांतलें कांयच उपकारां पडना म्हणून आमी चिंतल्लीं थंयच जावन पावता वर्ती. तांचे बारी पात आमच्या कुटुंबांत बरें जावन पावता, आमच्या कुटुंबांत उजवाड पावता. तांच्या बारी पात्र आमच्या कुटुंबांत एक मुखेलपण आसता आनी तशेंच कांयच उपकारां पडनातलीं जायत्या गरजांक आमचो ती पावता. खंय हांव ती जाणवाय येवची न्हय. हेरांत हांव शिपका वरवीं आमच्या डिग्रे वरवीं PhD केल्ल्या वरवीं बगार कालतेपणान देवा लागीं मागता आसतना ती सर्गींची जाणवाय आमच्या जिवितांत आमी जोडटा. तर कितें जेजू क्रिस्तान आमकां सांगलां ती जाणवाय जियोंक आनी तशेंच बरेंपण करूंक आमी कालतेपणान देवा लागीं मागया. सोमया आमकां जाणवाय आनी बुद्धवंतकाय दी. आमच्या जिवीत बऱ्या तरान जाणवाय जियोंक करूंक तुजो आदार आनी कृपा दी. हें सामकां पुरो आनी हाचे मारी पात्र आमचें जिवीत बऱ्या तरान जियोंक हेरांचें जिवीत बरें करूंक तुजो आशिर्वाद आमकां दी म्हूण मागया. आमेन. आमच्या काळजाचो वावर आमच्या हाताचो हाडून आयल्या बापा तुजे समोर स्विकार कर काणिको मोगान तुका दिवच्यो फोडादी कर बापा वावर आमचो. तुवेंच दिल्ली सरदेणी आमची सगळी ही जिणी बापा मोगान स्विकार कर. उड्या बायना सगळे घे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे. तुवेंच दिल्ली सरदेणी आमची सगळी ही जिणी बापा मोगान स्विकार कर. उड्या बायना सगळे घे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे. भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. ये तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निख्या पोसबीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. कणवळ्या बापा भगवंत आमकां मरये देवाच्या माते सोबडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या सर्गींच्या वयच्या मजतीन आमच्या दिसांच्या जिवितांत आमी तुका मानवशें कर. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. वेस्पर आमच्या देवार देन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सरतय आमी तुका दिन वासोवंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो.
कार्मेल नित्या करी मरी एक आम्ही नमन करतना एका तळ्यान आम्ही तुका वळखणता तुका वंदिता तुझी कीर्ती परगडता आपल्या कर्मणाची वडवीक सांभाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय झाली आणि ससनी प्रकार तिने संसाराक पंकयलो तोच जेजू ख्रिस्त आमचो स्वामी ताचे उदेशीन देवदूत आणि सर्गीचो सगळो दरबार तुझी चोर महिमा वाकाणतात तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुझी स्तुती गायता. बाबा खरंच तू पवित्र तुझ सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या दारुणी देणे पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची कोडू आणि रगात आपल्या सुकुशेन कस्ट मरण सुसंगेच्या आधी त्याने उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खयात ही म्हजी कोडू तुमचे बसत समर्पणची. त्याच बरें जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आपले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी करडाचे रगात पतकते मुखसाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशा बसत तें वरवतलें हे म्हज्या उडासा करात. Babarta sogot pergatuya. Somya Jesu तुझे मरण आम्ही समरण तुझे पुन्हा जीवन पण आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भोवकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सत्यला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारिल्ल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची खाकूट कर तांकां तुज्या इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हणून आमी मागता. अमकारी मरे देवाचे माये संगाती भाग्यवान सुजती सपती भाग्यवान धर्मदूत आनी सर खंय तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू बरबी त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससलाच्या ससला. आमेन. आमच्या सुम्याचे साधना मन धरून ताणे शिकलेल्या प्रार्थना भक्तीपणाला आम्ही म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पयस जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायतांतले आमकां निवार. दया करून या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेनच व्यक्तीलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दे आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचेही सवे आसूं. एकामेका क्रिस्ताची शांती पटोवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. वो जेजू आमकां जिवीत दिवचो. देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ते ह्या शेळेच्या जेवणाक आपल्याच आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. तुझे
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, भगवंत ओंकार मरिये, देवाच्या मातेच्या उडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोशण दिलाय. ह्या पोशणाच्या गटायेन आमचे माये परी तुजी खुशी पाळून सरकार तुजी ससनाची सोडवण बगूंक आमकां तयार जावं. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. सरपद वेदार दे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कळोनी ऑगस्टाच्या 2 तारखेर शेनवारा दिसा 11 वरार हांगासर मीस आसा. त्या दीस पर्शंकुला त्या फेस्ताच्या ह्या कॉपेलाचें फेस्त आमी आचरण करतले. त्या दीस मीस जातेस सर्वांक आयिल्ल्या सर्वांकी जेवणाची विडा बरी केल्या. तुमचें कितें कॉन्ट्रिब्युशन आसा फेस्ताक तें दिवंक तुमचे लागीं विनंती. आनी तशेंच जास्ती दिसाक आपोजिनांची बायबल ड्रायली उक्तावण जातली 23 तारखेर. त्या दिसांनी कापोजिनांची बायबल डायरी सप्टेंबराचे 23 तारखेर पाद्र पियोच्या परबे दिसा उक्तावण जातली. त्या देखून एका नांवाक बायबल डायरी एक प्रती तुमकां मुख्याक मेळटली. खुद्द येवन घेवंक जायनातल्यानी पोस्ट करची वेवस्था आसा. एका नांवाक ₹1,000 मात्र. नांव, उडास काडची तारीख आनी म्हयनो तुमच्या विळासाक आनी फोन नंबराक दिया.
सोवे आमकां बरी आशीर्वाद दिव आमकां सांग पाद्र पियो आम्हा पासोद विनंती कर भगवान कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.